आंगणवाडी सेविका, CDPO आनी हेरान लोकांच्या संपर्कांत रावन तांकां स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर मार्गदर्शन करपाची गरज आसा. कोविड महामारीक लागून तांकां नवो धंदो करपा खातीर मार्गदर्शन केल्यार तांकां आर्थीक मजत जावपाक शकता अशें भलायकी खातें तशेंच बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयाचो मंत्री विश्वजीत राणेन पोशण माह कार्यक्रमा निमतान मार्गदर्शन केलें. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान घडोवन हाडिल्ल्या पोशण माह कार्यक्रमाक सचिव SK भंडारी, संचालक दिपाली नायक आनी जोड सचिव संगीता परोप माचेर हजर आसले. किचन गार्डनाचो कन्सेप्ट आशिल्लो. किचन गार्डनच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक मुख्य सेविका, प्रत्येक आमची महिला, प्रत्येक आमची CDPO तुम्ही बी तुमच्या लेवलाचेर माहिती घेवपाचो प्रयत्न तुम्ही करूंक जाय. आनी त्या महिलांक तुमचो जो कनेक्ट असता लोकांकडे आनी कोणाचोच कनेक्ट त्या तरेचो नासतलो. तुमचो जो कनेक्ट हा आमच्या ह्या राज्यान मुख्य सेविका, CDPO आनी अंगणवाडी टीचर जे हा यांचे सगळ्यात चड आउटरीच म्हणटा ते तुमचो आउटरीच हा. आणि तुम्ही त्यांना एक वेगळ्या तरेन जे प्रधानमंत्री सांगलेलं असतं की वेगळ्या तरेचे न्यूट्रिशनल प्लांट्स आणि हे आम्ही रोवपाची गरज आहे आमच्या गार्डनात. आणि न्यूट्रिशन हेजेर चड भर दिवपाची गरज आहे. कारण न्यूट्रिशनाचेर भर दिल्यार आमच्या गांवाची आमची भुरगीं जी आहा तांकां कसली डेफिशियन्सी जावची ना. आणि डेफिशियन्सी जावं नये म्हणून सरकार आणि केंद्र सरकार बी तरेतरेंतल्यान आमी पावलां आमी घेता लोकांक फुडें व्हरपाक. आयज आमकां खबर आहा की सेक्रेटरी आमचे तांकां कोंकणी आतां कितले जाय आय एम टॉकिंग कोंकणी सो दॅट आय होप यू डोंट माइंड बट व्हॉट हॅपन्स आय जस्ट हॅव टू कनेक्ट. खूप दिसांनी मेळप जालें म्हणजे उलोवपाचें अशें दिसता तुमचे कडेन. नाल्यार आमी इतले व्हडले कार्यक्रम स्मृती इराणी पासून तरेतरे आनी तुमकां खबर आहा तेन्ना त्या कार्यक्रमाक एक डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी म्हणून बी आयिल्लो जे आमचे प्रधानमंत्री कडेन एकदम क्लोजली काम करता. आयज पब्लीक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे खूबसो रोल आहा पॉलिसी मेकिंग आनी तरेतरेच्या गोष्टीन. आयज पोषण माच्या माध्यमांतल्यान हे मेसेज तुम्ही लोकां कडेन व्हरपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर डिजिटायझेशन ऑफ अंगणवाडीज आनी हे आयजच्या परिस्थितीन आमी CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी 2-3 तालुक्याक घेवपाचे ठरयल्ले आसा. आमी लोकांक विनंती करता की आमकां सहकार्य करा. डायरेक्टली आमकां तुमचे आयज कॉन्व्हिजिनियस म्हणून कंपनी आहा जे कॉन्व्हिजिनियस म्हणून कंपनी आहा जे कॉन्व्हिजिनियस आनी आमचे सिमेन्स कंपनी आहा त्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. GE आमकां सहकार्य करता. आनी त्याच बरोबर पुर्तीन हे सगळे कॉम्बिनेशन एकत्र हाडपाचो आमकां सहकार्य केल्लो आसा. डिपार्टमेंटाक हेका कसो फायदो जातलो. आयज आमी रावल्या की अंगणवाडी आमचे बंद आहा तरी बी म्हाज्या दृष्टिकोनान आमी E-लर्निंगचेर चड भर दिवपाची गरज आहा. आयज पोषण माच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे काम तुम्ही करता. सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां खबर आहा की सेल्फ हेल्प ग्रुप गांवागांवांनी खंयची सेल्फ हेल्प ग्रुप पोटेन्शियल सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. आयज आमी NOC आमकां गावल्ली आसा की गाउन्स आनी इतर कांय गोष्टी आयज तुम्ही जे मास्क घालता हे सगळे मास्क आनी गाउन्स जे मेडिकलाक लागता भायरच्यान घेवपाचे ऐवजी आमी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी हेंकां जर एम्पावर केले तांकां एक वेगळ्या तरेचो आमी मॉडेल दिले कशें शिवपाक तुम्ही तांकां एनकरेज करपाची गरज आसा. तसले ग्रुप्स तुम्ही आयडेंटिफाय केल्यार म्हाका तरी दिसता की तांकां कोविड टायमान खूबसो उत्पन्न जातलो. कारण सांगता तुमकां कारण आमचे महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी गोंय राज्यान आमी स्वावलंबन स्कीम हाडली की तांकां आपल्या पांयार उबे रावपाक आमी तांकां संदी दिवपाक. गोवा एकमेव राज्य असतले जे खंय ह्या तरेचे आमी फंडिंग करता स्वावलंबन स्कीमच्या माध्यमांतल्यान. आयज सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जर तुम्ही योग्य तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रत्येक मुख्य सेविका आनी CDPO आयज बी काय नवे CDPO जाल्ले आसा, प्रमोशनां बी जाल्ले आसा, सिलेक्शन बी जाल्ले आसा. आणि म्हणूनच तुमकां एक विनंती करूंक सोदता की तुम्ही ह्या तरेचो ह्या ऑपॉर्च्युनिटी कोविड असले म्हणून सगळे बंद हा म्हणून समजून घेवन पयस राव नाकात. लोकांकडे संपर्कान रावा. लोकांक आतांच सांगल्या प्रमाणे कोविडा बद्दल बी तुमकां एक वेगळ्या तरेचे ओरिएंटेशना खातीर हांव डॉक्टर्स आपोवन तुमकां वेगळ्या तरेचे ओरिएंटेशन आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.